जे आता रिक्रुटमेंट स्कॅम कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात तातूंत जे लोक भितर पडल्या, जे लोक ज्यांची लोकांची नांवां भायर सरल्या, हांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा, एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा. कोण पार्टनर, कोण स्लिपींग पार्टनर, कोण ऑफिस बेरर, कोण महिला मोर्चा, कोण युवा मोर्चा, कोण म्युन्सिपालिटीचो कॅन्डिडेट, हे सगळे लोक आतां एक्स्टॉर्शनान लागल्या. पयशे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक. आतां लोकां कडच्यान पयशे घेतले म्हणून ते कितें तांचे पयशे गेले म्हणून म्हाका दुखना. कित्याक जो पयशे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल. म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला, तांचें कितें? तुमी म्हणटा हाका एरेस्ट केलो, ताका एरेस्ट केलो, सगळें रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे. परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस. बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो जाय. सेक्रेटरिएटान आज नोकऱ्यो लागल्या, त्या लोकांक लायकी आहा काय तांणी पयशे पयशांनी विकते घेतले? आनी पयशे घेवपी कोण? तुमचेच ऑफिस बेरर, तुमचेच कोण तरी रिलेटेड व्हडले व्हडले बीजेपीचे लिडरा कडेन रिलेशन आशिल्ले लोक हे. सो हातूंत एकूच जाता, सादो सारांशा भितर एक करूं येता की पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून, ही खरीच वेगळीच पार्टी. पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो, सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा. बीजेपी गोंयांत राज्य करपाचो हक्क म्हणटा तो गेला. हें एकूच सांगयता आमी. कित्याक हांचो खंयच्यान नाल्यार खंय मेन कनेक्शन हांचेंच आहा हें सगळें स्कॅमांनी. हें जर आमी उलयलें जाल्यार रोखडेच तांचे कोण भाड्याचे बैल जे आहा ते परते भोकूंक लागतात, ते बोवाळ मारूंक लागतात. ना मराठीन बीजे कित्याक उलयलो महाराष्ट्रांत वचून? म्हणजे खंय कितें पुर्तुगेजीन उलोवपाचो? महाराष्ट्रांत वचून पुर्तुगेजीन उलोवपाचो आनी मतां मागपाचो? हें जर सगळें उलोवंक गेलें जाल्यार आमी तांकां वगीच भाव दितले. हांकां भाव दिवन फायदो ना. पूण गोंयकारां भितर म्हाका दिसता एक युनॅनिमस ओपिनियन जाल्लें आहा. म्हळ्यार सगळ्यांचो विचार एक जाल्लो आहा की बीजेपीक आनी राज्य करपाचो हक्क गोंयांत ना.